पेडण्या म्हालांतल्या नागरिकांक ओबीसी प्रमाणपत्र दिवपाक नगरपालिका कटकटी करतात. एक प्रमाणपत्र दिवपाक 6 म्हयने फावटी मारच्यो पडटा म्हूण बहुजन समाजान तिडक उक्तायला. पेडणे बहुजन समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळवणेकार हांणी पेडणे उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकाराक मेळून ह्या समस्येचेर प्रश्न विचारलो. 7 दिसां आदीं जर ह्या समस्येचो सुटावो जालो ना जाल्यार आपूण आत्महत्या करतलो अशी शिटकावणी लेगीत ताणें उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिली. हांव रेजिडेंट ओबीसी एप्लाय केल्लेले रिन्यू करपाक 6 म्हयने जाले हांव हांगा फावटी मारता पूण आजून म्हाजें जायना. आतां ते सांगता 1968 डॉक्युमेंट्स लाय. म्हाज्या आई बाबानो आसा तेंचे हांव डॅथ सर्टिफिकेट लायले, त्या भायर हांवें एफिडेवीट मारून लायले, तरी ते सांगतात की म्हाका 1968 डॉक्युमेंट्स लाय. म्हाजे पयलींचे ओबीसी आसा ते आतां एक्सेप्ट करिना. ओबीसी 1968 तो क्लॉज मागता. जर ते बापूयाचे तेचे बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार ताका ओबीसी मेळपाची ना. पण एका व्यक्तीन 5 फावटी ओबीसी रिन्यूवल केल्या जाल्यार 6व्या फावटी ताका ऑब्जेक्शन. 6 फावटी दिणारे ऑफिसर हे नालायक आसतले नाल्यार तांकां कायद्याचें ज्ञान ना म्हणून तेंच्यांनी दिला नाल्यार तेंचे रिजेक्ट केला असो तेजो विशय जाता. आणि हो आतां वांयगणकर आपूण हात वयर करता. हायर ऑथॉरिटी फाल्यां भुरग्यांची एडमिशन आसा, स्कॉलरशीप मेळपाक जाय. इस्कॉलांनी भुरग्यांक थोडे घेयना बी टीचर ओबीसी दिना जाल्यार हेका जबाबदार कोण? आमदार, सरकार काय हो कलेक्टर? हे कलेक्टराचेर बी एफआयआर जावंक जाय. हो जर रिजेक्ट करीत जाल्यार 8 दिसांनी उपोशणाक जर रिप्लाय मेळना जाल्यार हांव पेडणे पुलीस स्टेशनार हेची एफआयआर करतलो आनी ह्या ऑफिसराची चवकशी जावंक जाय. आनी आतां तेंच्यांनी नवीन भूत काडला की 168 जर तेचेर बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार 114 दी. अरे प्रॉपर्टी हा सगळी देश प्रभूंची आनी 114 कोणाच्या बापायचे मागतात? हे कोणाच्या बापायचे? बीजेपीच्या बापायचे मागता काय एप्लिकंटाच्या बापायचे मागतात? माझी एक सरकारा कडेन मागणी आसची, ज्या पयलीं हांगासर कावंटर आसलो ओबीसी खातीर पंचायतींनी नासलो तो सरकारान दोन्ही आमदारांनी तांकां जर बहुजन समाजी तळमळ आसा पेडण्या एक स्पेशल कावंटर दवरात. ओबीसी कलेक्ट हांगाच करात. माझी आवय आसतली 80 वर्साची आनी ऑनलायन कशी अप्लाय करतली? ऑनलायन ताका मोबायलूच कळना. ऑनलायन करपाक हेंचे नेटवर्क आसा काय कितें?